सायकल यात्रा लोकसभा इलेक्शनाच्या प्रचाराक आमी सायकलीवाल्यान कालच्यान म्हापशान सुरू केली। काल म्हापशा मागीर आल्दोना आनी थिवी आनी आयज सकाळी आमी धारगळ साकून सुरू करून आतां आमी पेडणे पावले आसात आनी हेजे मुखार आमी मांद्रे आनी शिवोली मतदारसंघ ह्या दोन मतदारसंघ आमी करतले। लोकांचो प्रतिसाद मेळटा, लोकूय पळयतात आमकां भोंवता आसतना। म्हाका दिसता ह्या फावटी लोकांनी ठरयलां की दोनूय कडेन लोक काँग्रेसच्या उमेदवारांक निवडून हाडटले आनी ह्या फावटी दोनूय सिटां ही काँग्रेसचे, कारण लोक फिटलेले आसात। आमी भोंवता आसतना आमकां लोकांचो साथ मेळटा, सारकें म्हणटा आमी रावल्या म्हणटा केन्ना इलेक्शन जाता काय म्हणटा। हो एक फीडबॅक आमकां लोकां कडल्यान मेळटा आनी म्हाका दिसता तो एक आमकां आमचे खातीर खूब पॉझिटीव, कारण जेन्ना आमी गांवांत भोंवता तेन्ना गांवचे पल्स कितें आसता कळटा, लोक कितें उलयता तें कळटा। जेन्ना आमी लोकांक मेळटा, लोकांचें आयकतात, एक वेगळी तिडक लोकां भितर दिसता ह्या सरकाराची विरुद्ध आनी ह्या पार्टीची विरुद्ध, आनी ती आमी सक्सेसफूल जातले ह्या यात्रेच्या रुपान की ती आमी कन्वर्ट करून वोट्सान कन्वर्ट जातले आनी दोन बरी सिटां ह्या फावटी आमी देशाक काँग्रेस पार्टीक दिवपाचे। आनी आयज हांव पेडण्याच्या आमच्या सगळ्या जनतेक, पेडण्याच्या सगळ्या लोकांक आव्हान करता की आमी सगळे जाण ह्या फावटी काँग्रेसच्या फाटल्यान रावन काँग्रेसचो झेंडो वयर करया आनी जी बीजेपीची जी सत्ता चल्लेली आसा, जे लोकांक जे त्रास जाल्ले आसा ते त्रासा पासून तांकां सगळ्यांक मुक्त करया।